नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार। हांव दीप्ती काकोडकर। गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करतात। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या टप्प्यात जातले मतदान। शेनवारा जाली प्रचाराची सांगता। मंगळारा 9 ते 4 मेरेन जातले मतदान। गोंयांत लोकसभा वेंचणुके खातीर 1725 मतदान केंद्रां, 229 मॉडेल मतदान जाल्यार 80% परस चड जातले मतदान। मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्माचे म्हणणे। स्मार्ट सिटीन केल्या पणजेकारांचे पाशयेस पेड्ड्यार। स्मार्ट सिटीचे गिराण केन्ना तरी सोंपतले आनी मेळटली थाकाय, पणजेकारांक प्रश्न। साळावले धरणाची उदकाची पातळी देंवली। धरणात फक्त 35% उदक। फुडल्या दिसांनी उदकाचो उणाव भासपाची शक्यताय। खाण व्यवसाय बंद पडटकीच खचून वचनासतना सुरू केला गोंयची परंपरा तिगोवपी व्यवसाय। पळयात गोमंतक टीव्हीचो स्पेशल रिपोर्ट। आणि गोमंतक तनिष्का व्यासपीठान आयोजित केल्या पुरुमेत फेस्ताची जाली सांगता। 2 दिसांच्या फेस्ताक मेळ्ळो खूब बरो प्रतिसाद। आता खबरो विस्तारान। गोंयांत लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या टप्प्यात मतदान जातले। गोंयच्या दोनूय उत्तर आनी दक्षिण मतदारसंघातले मतदान 7 मेक जातले। उपरांत शेनवार 5 मे मेरेन लोकसभा प्रचाराची सांगता जाली। लोकसभा वेंचणुकेची तिसरी फेज जावन आसा 7 तारखेक आनी ह्या फेजीन गोंय आसा। सो ह्या अनुशंगान आयज सांजचे 5 सगळो प्रचार सोंपलेलो आसा। सगळे थंडावलेले आसा। गेले फाटले 1-1.5 म्हयने जो प्रचार चालू आसलो प्रत्येक पार्टेचो, तो पार्टीचो प्रचार आयज सांजचो 5 सोंपलेलो आसा। आता ह्यान फुडें खंयच्याच पार्टीक वा खंयच्याच कॅन्डिडेटान प्रचार करपाक मेळटना, लोकां मदीं वचपाक मेळटना। कारण 7 तारखेक म्हणजे परवा मंगळार दीस 7 तारखेक लोकसभा वेंचणुकेचें मतदान जावपाचें आसा। सकाळी 7 ते सांजचे 6 ह्या मजगतीं मतदान जातलें आनी लोकसभा वेंचणुकेची ही तिसरी फेज जावपाक। गोमंतक टीव्ही खातीर हा विनायक सामंत। पणजेचे भितरले चडशे सगळेच रस्ते खणून दवरिल्ल्यान भायल्या मुखेल रस्त्यांचेर सामकोच पेंच आयला। येरादारीची कोयणी जावन गाडयांच्यो लांबचे लांब राखो लागतात। स्मार्ट सिटीक लागून पणजेकार आनी भायल्यान येवपी सगळ्या लोकांक त्रास, मनस्ताप सोंसचो पडला। गरीब वेपाऱ्यांच्या पोटार पाय पडला। ह्या सगळ्या प्रकाराक लागून पणजेकारांचे पाशयेस सामकेच पिड्ड्यार जाला। स्मार्ट सिटीचे गिराण केन्ना तरी सोंपतले आनी थाकाय मेळटली अशें पणजेकारांक जाला। काम दिसताले सोपे, जातले रोकडेच, निधी भरपूर आसा असो विचार करून ते हातान घेतले। पूण 1 वर्स जाले, 2 वर्सां जाली, 3 जायत आयली, तरी काम सोपून सोपना। आयज येतलो, फाल्यां येतलो, पावना तशी गत आतां स्मार्ट सिटीची जाल्या। स्मार्ट सिटी प्रकल्पा खाला राजधानी पणजे शारांत फाटले सुमार 1.5 वर्सां सावन पायपलायन घालपाची, रस्ते दुरुस्त करपाची कामां चल्ल्यात। वचत थंय रस्ते फोडून ते येरादारी खातीर बंद केल्यात। ताचो फटको वाहन चालकांक सोंसचो पडटा। स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदाराच्या घाळपणाक लागून पणजे शारांत धुल्लांच्या प्रदूषणांत वाड जाल्या। ताचो फटको आता थळाव्या लोकांक लेगीत बसता। सिवरेज अंडरग्राउंड केबलिंग सोडल्यार हेर कामांची तशी गरजूच नाशिल्ली अशें लोक उलयतात। कोण चूक कोण बरोबर हाचेर वाद विवाद जावं येतात। पूण ह्या स्मार्ट सिटीक लागून पणजेकार आनी भायल्यान येवपी सगळ्या लोकांक त्रास, मनस्ताप सोंसचो पडला। गरीब वेपाऱ्यांच्या पोटार पाय पडला। हे स्मार्ट सिटीच्या भक्ताक पसून कबूल करचे पडटले। आमी आसा चर्च स्क्वेरान आनी हो रोड हिंदू फार्मासी रोड आसा। ह्या रोडाचेर आतां काम अजून चालू आसा, खूब तेंपालो काम चालू आसा। आनी खास करून पळय हो रोड सुरू जाता थंयच येदो व्हडलो फोंड आसा आनी हांगा कसलीय बॅरिकेड ना, हांगा लायटींग ना, कांयच ना। इतले डेंजरस आसा की सद्या पणजे स्मार्ट सिटी पणजे भितर गाडी चलोवप आनी खास करून बायक चलोवप हें एक सामकें दिव्यांतल्यान वचप अशें जालां परिस्थिती। केन्ना खंयच्या फोंडान पडत सांगपाक शकना। आनी इवन जे चलत वचपी आसा तांचे खातीर सुद्दां इतले डेंजरस आसा कारण सगळे कडेन फोंडकुलां, सगळे कडेन अशे तरेचे डेंजरस अशे एरियाज आसा आनी ताका कसलेच मार्कींग केल्ली ना, बॅरिकेड केल्ली ना। हो तर सामको डेंजरस असो फोंड आसा, ब्रस्ताच्या मध्योमद आसा। सो कोणूय आतां रातचो तर हांगा
कितले जाण पडपाक शकता अशी परिस्थिती आसा. आनी हांच्यान पळय हांगा फुड्या सरयो भायर सरिल्ले आसा, थंय पडलो जाल्यार तितून तोपूनय मारपाक शकता. आनी कसलीच तरेचे प्रिकॉशन आमच्या ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान घेवना आनी स्मार्ट सिटी वाल्यांनी घेवना अशी परिस्थिती आसा. लोक गाडयो कशे तरी काडटा, खंयच्यान काचींतल्यान भितरल्यान काडटा. सो असो ह्या रस्त्याची अशीच परिस्थिती आसा जो हिंदू फार्मासी कडेन रोड वता. सो अशे तरेची परिस्थिती सगळ्याकच आसा. सो हें इतले बेगीन हाजें काम कंप्लीट जातलें हें अशें म्हाका दिसना. पणजे स्मार्ट सिटीची कामां सोंपोवपाक 31 मे डेडलायन आसली तरी पणजे वेगवेगळ्या जाग्यार चलतली कामां पळयल्यार हे शक्य आसा अशें दिसना. सांतिनेज बागान तशेंच 18 जून रस्त्यार गटर रस्त्यांचे आनी फुटपाथीचे जायते काम जावपाचे आसा आनी हे काम फुडल्या 25 दिसांनी जावपाचे ना अशी परिस्थिती आसा. आतां जेन्ना आमी हांगा बायट घेतली आनी हांवें दाखोवन दिलें की हांगा कसलीच बॅरिकेड ना, येदो व्हडलो फोन 2-3 मिटरचो फोन आसा, त्या फोना भितर कोण मारपाक शकता. हे आमी जेन्ना व्हिडिओ काडलो तेन्ना घडाघड पळय कॉन्ट्रॅक्टराचे लोक मनीस आयले आनी पळय आतां थंय बॅरिकेड घालता. सो ही परिस्थिती आसा आमची स्मार्ट सिटीची. तांकां पळोवपी कोण ना, हांगा तांचेर लक्ष दिवपी कोण ना. कंप्लिटली हाका बेवारशी केल्ली आसा आमची स्मार्ट सिटी. कोण इंजिनियर ना हांगा, कोण ऑफिसर ना जे पळोवपा बाबा हांगा काम चलता काय ना तें. जेन्ना हायकोर्टाचो जज आशिल्ले तेन्ना व्हडलो बोवाळ जालो, सगळे कडेन सामकें बॅरिकेड हें तें सगळें केलें. आनी जेन्ना हायकोर्टाचे जजीस येवन गेले तेन्ना आशिल्ले तशी परती एरिया म्हाज्या मागल्या, आशिल्ले तशी परिस्थिती जैसेच ते परिस्थिती जाल्ली आसा. आनी ही तुमकां दिश्टी पडटा पळय आतां अशें काम चल्लां. आमी कोण तरी व्हिडिओ काडटकीर मागीर येवन थंय बेश्टेन बॅरिकेड लावपाचें नाटक चल्लां. सो हाजो अर्थ कितें आसा, हाजो अर्थ कोणाकूय कांय पडून गेली ना, कांय सिस्टम ना आनी खंयचो ऑफिसर येवन हांगा कोण चॅक करना अशी परिस्थिती ह्या स्मार्ट सिटीची आसा. कांय दिसा आदी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पणजे आयिल्ले तेन्ना स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर जातल्या धुल्लाचो अत्यंत धोकादायक पद्दतीन आशिल्ल्या फोंडांचो विशय फुडें आयिल्लो. पूण आयज लेगीत पुराय पणजे धुल्लाचे लोट पळोवपाक मेळटा. रस्त्यार खोल खड्डे मारल्यात, रातची दुर्घटना जावची न्हय म्हूण धड दिवे लावंक ना. ह्या सगळ्या प्रकाराक लागून पणजेकारांचे पाश्य सामकेच पेड्ड्यार जाला. स्मार्ट सिटीचे गिराण केन्ना तरी सोंपतले आनी थाकाय मेळटली अशें पणजेकारांक जाला. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. दक्षिण गोंयांतल्या लोकांची ताण भागोवपी साळवले धरणाची उदकाची पातळी सध्या देंवपाक लागल्या. धरणां फक्त 35% उदकाचो सांठो उरिल्ल्यान फुडल्या दिसांनी गोंयांत उदकाचो उणाव भासपाची शक्यताय आसा. ताका लागून गोंयकारांनी उदक जपून वापरचें अशें उदका स्रोत खात्यान कळीत केलां. हांव आसा साळावली धरणाच्या फाटले बाजूक आनी ह्या बाजूक येयल्या आमकां कळटा की डॅमाचे उदकाचे लेवल देंवलां काय चडलां तें. पूण आमी आतां हांव जेन्ना येयलो तेन्ना हांवें पळयलें की लास्ट मे म्हयन्याक जेन्ना आमी येयले तेन्ना खंय तरी उदकाचे लेवल जे आसा ते वयर आसलेले आनी आतां सेम मे म्हयन्याक येयल्ले आसा आनी तें उदक पळयलें जाल्यार तुमी पळोवंक शकता कितलें देंवल्लें आसा. आनी हे दिसान दीस 1 ते 2 फीट देंवता जेणे गोंयाक मुखार उदकाचे क्रायसीस जावपाची शक्यता आसा. आनी हेजें मुख्य कारण म्हणल्यार आमची जी उदक सप्लाय करपाची सिस्टम आसा, कॅनल जावं पायपलायनी जावं या पाट जावं ते खंय तरी रिपेर न जाल्ल्या कारणान हें जें उदक आसा सगळें वेस्ट जाता. कॅनलाक पळोवपाक गेल्यार खंय खंय मदीं माती थापलेली आसा. तुमकां पयलीं तुमी व्हिडिओक पयले आसतले कॅनलाक माती थापलेली, त्या कारणान उदक खंय तरी पाजरता आनी पाट मोडलेले आसात. तशें नळाची पायपलायन प्रत्येक जाग्यांनी फुटलेल्यो पळोवपाक मेळटा आनी कितलेशेच हजारांनी उदक जें आसा हें वेस्ट जाता. सो सरकारान आतां पावसाचेर डिपेंड न रावता खंय तरी वर्सभर लोकांक उदक मेळचें अशी तयारी करपा खातीर ही जी उदकाची जी वेस्टेज आसा ती थांबोवपाक पडटली. तशीच जे आमी आतां पॉप्युलेशन गोंयचें वाडत आसा आनी हें पॉप्युलेशन वाडल्या कारणान ही खंय तरी उदकाची मोठी खपत जी आसा ही लागतली. त्या कारणान बी हें उदक वाचोवपाची शक्यता आसा. सो सरकारान जी आमची उदकाची सिस्टम आसा कॅनल जावं पाट जावं ह्या नळाचे पाट ती खंय तरी रिपेर करपाची गरज आसा जेणे गोंयाक वर्सभर उदक मेळटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. खाण वेवसाय बंद पडटकीच साबार गोंयकारांचो रोजगार गेलो. मात अशा वेळार खचून वचनासतना गोंयची परंपरा तिगोवन दवरपी स्वताचो वेवसाय सुरू करपाची तांक पोंबुर्फेच्या अँथनी लोबोवन दाखयली. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. खाण वेवसाय बंद पडटकीर कितलेशेच गोंयकारांचो रोजगार गेलो. तेन्ना कांय जाण फक्त पिरंगत उरले तर कांय जाणांनी नव्यो वाटो सोदल्यो, स्वताचो नवो वेवसाय सुरू केलो. गोंयची परंपरा तिगोवन दवरपी साबार वेवसाया कडेन लोक वळे. पोंबुर्फेच्या अँथनी शेतकामाक लागपी आवतां तयार करून ती विकपाचो वेवसाय सुरू केलो. कितले वर्स जाले करता? तर कितें जालें आमी मायनिंगान हाडले बार्गेर कामाक हाडला. आय वॉज
union leader over there, Burgess. I was the general secretary of United Budgmen's Association. So 2012 आमचें मायनींग बंद जालें वेरियस रिजन्स. मागीर आमी तशें दीस काडले थोडे, पूण आमचें चलना जालें फाटल्यान मागीर 2018 स्टार्ट करचें पडलें बिजनस वेंचर. कितें तरी कोण पोट भरपाची आयडियार करची पडली. आनी मागीर हे वोकल फॉर लोकल आतां आमचो गव्हर्मेंट म्हणटा पळय ते भशेन आतां आमी तें केलें इलें स्वताचें दुसरें तुका भायलें करून हाडून विकची तर तुका व्हडलो प्रॉफीट उरना. तूं तर कितें तूं तर करशी तयार आनी विकशी जाल्यार तेन्ना कस्टमराकूय हॅप्पी करपाक जाता. आनी म्हजे कस्टमर जे पळय आसात पळय ते आमचे सगळे परतून म्हजेशी येतात. कित्याक लागून तांकां सगळ्या कस्टमरांक तूं मातशें सवाय दिशी न्हू जाल्यार तांकां एक सांग मायनिंगान आसतना तूं जोडटालो पयसो आनीक आतां हें करून. हय मायनिंगान आसतना आमी पयशे जोडटाले. आमचे लागीं पयशे सामके फ्लोईंग लायक वॉटर फ्लोईंग लायक वॉटर. आनी ताका लागून बिकॉज ऑफ दॅट ऑल्सो आमचे एक्सपेन्सीसूय हाय आहल्यो. आतां जेन्ना आमकां मायनिंगाच्या हाचेर आमचो धंदो बंद पडलो तेन्ना वी रियली आय फॉर माय सेल्फ रियली नोज द वॅल्यू ऑफ अ पेनी म्हणटा पळय ते भशेन. आनी दीस इज आनी सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज देर इज नो सक्सेस, देर इज नो सच थिंग एज just like that, working like that. Only success is through hard work. If you work hard, and I took a lot of inspirations from Dhirubhai Ambani. He being paralyzed, he was working 18 hours a day on his wheelchair. So I read a lot of. गोंयकारांक कश्ट करपाक नाका आसता. कश्ट करपाक जाय सर. कश्ट करपाक जाय पूण ताका न्ही थोड्यो वस्तूय फेवरेबल जावपाक जाय. आतां म्हाका आतां खूब उमेद आहा करपाक, पूण माय एज इज नॉट अलाविंग मी टू डू दॅट. गोंयांत विंगड धर्माचे लोक रावतात, मात आमची आगळी वेगळी परंपरा आमकां जोडून दवरता. तेन्ना पुरुमेताच्या फेस्ताक लेगीत लोक धर्म जात विसरून पावसा खातीर आपल्या खाणा जेवणाची सोय करून दवरपाक पळयतात. सर्व धर्म समभाव होच हे फाटलो मुखेल हेत. तेन्ना खंयचोच वेवसाय हो ल्हान व्हड आसना अशें एंथनी लोबो म्हणटा. ही तुका आयडिया कशी सुचली हें सगळें गोंयचें सगळें सामान दवरप वेगवेगळें तुजें बरें व्हेरी आर्टिस्टीक वर्क सर गोवन तातूंत सगळें गोवननेस आसा. सर कितें आहा न्हू आमचो कल्चर न्हू मे बी वी बिलोंग टू डिफरंट रिलीजन्स बट आवर कल्चर इज व्हेरी व्हेरी रीच एंड एंटेंगल्ड इन टू ईच अदर. आमचो कल्चर जो आसा सर तो इतलो रीच न्हू आनी एंटेंगल्ड इन ईच अदर न्ही एकामेकाचें जायना. फॉर एग्जाम्पल आतां समज तूं फेस्त जालें फेस्ताक येता पुरुमेंताचें फेस्त आनी आतां एकूच रिलीजनाचो लोक येना सगळोच लोक येता आनी आपणाचें सगळें सेव करता. तुजें फेस्तान जालीं दुसरो लोक येवन तेजेर काडयो बड विकतलो चणे विकतलो तें सगळें बॅलन्सींग जाता. सगळीं ही जीं अवजारां तयार केल्यात कितली सुंदर. हे आमी आतां हें करता आमी न्हू तेकडी करता न्ही आमचे बायल मनीस आमकां बेजार करता ती बंद बान आनी बान वगैरे तुटतात त्यो. सो हे वन्स एंड फॉर ऑल हाका हें घाली बडी घाली तो कोणो आनी तुका वोड आनी वोड तुका हें जालें फाल्यां समज तुज्यो पावसाच्या दिसांनी रोप तुका सुकत घालूंक जाय वयर हाका पत्तें कर हाका बणी आनी वयर सामकें तुजें हँगरां वयर लाय वयल्या वयर. म्हाका तुजें एक बरें कितें दिसलें जाणा मायनींग बंद जालें म्हणून तूं फकत पिरंगात उरलो ना तुवें रोखडो आपल्यालो एक नवो धंदो सोदलो तुवें ते नवे दीस रिक्वायर्स आयडियाज न्हू बरी आयडिया आयली आनी तुवें केलें. आनी मायनिंगान न्ही सर तेन्ना आमचे मायन ओनर्स पळय आहले न्ही हय बीग हावजीस आय एम टॉकिंग अबाउट साळगांवकार चोगुलेस डेम्पोस आनी ते तांचो एक भाडकार आहलो घेवपी तांचे सगळे म्हणटा तो मार्केट आहलो म्हणटा तांचो जापान सारकें. आनी ऑल्दो जापान वॉज गेटींग लॉट ऑफ मायन्स फ्रॉम ब्राझील ऑस्ट्रेलिया बट दे हॅड अ सॉफ्ट कॉर्नर ऑन अस फॉर गोवन्स somehow they liked it and there is a reason for that also. आमच्या लागीं पळय मायन्स पळय आहा निमाण्याच्या घरान कोणूय म्हणटा आय ऑल्सो सेल प्लांट्स एंड एवरीथींग लॉट ऑफ पीपल बाय फ्रॉम मी फ्रॉम प्लांट्स एंड ऑल ते ना आमची माती बरी ना आय गेट एंग्री विथ देम आमची माती बरी ना न्ही तुवें फायंड आउट करपाक तुजे मातयेचे पीएच क्वॉन्टिटी कितें आहा पळय ती आनी तेका तूं जापान गोंयचेर मोग करतालो म्हणटा कित्याक जापान मोग करतालो न्ही जापान मोग करतालो म्हणजे कितें जालें वेन ड्युरींग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वेन द येन वॉज ऑन द स्ट्रीट्स when they didn't have any industries, when they didn't have money, this mine owners, some of the mine owners, especially Salgongas and all, just gave them war on their word, and it was like with a gentleman, a handshake is enough. Once they got power, once they came to that level, they did not forget Goa. ब्युरो रिपोर्ट कोमंतक टीव्ही.
गोमंतक तनिष्का व्यासपीठ आणि ओनूय पुरमेत्वाचे फेस्त घडोवन हाडला. पावसाचो हंगाम सुरू जातलो आणि ताका लागून सच्च जेवणाक लागपी सगळ्यो वस्तू सांठोवन दवरप हो ह्या पुरमेताच्या फेस्ताचो हेतू. शेनवार आयतार अशे 2 दीस ह्या फेस्ताचे आयोजन जाल्ले. ह्या फेस्ताक उपाट प्रतिसाद पळोवपाक मेळ्ळो. गोंय वेंचणूक आयोगा वतीन मतदानाच्या दिसा सकाळी 9 ते दनपारां 4 मेरेन लोकसभा वेंचणुके खातीर 1725 मतदान केंद्रां, 229 मॉडेल मतदान केंद्रां आनी 80% परस चड मतदान जावपाचो विश्वास मुखेल वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मान उक्तायलो. तशेंच मतदानाच्या दिसा सकाळी 9 ते दनपारां 4 मेरेन मतदारांक लिंबू सोडा, ज्यूस, थंड पेयां दितले. सगळे कडेन कूलर, पिवपाचें उदक, सावळे खातीर माटो, वैजकी सेवा दवरले अशी माहिती वर्माणी ह्या वेळार दिली. The function in the last 50 days, we did our best efforts to provide all the basic amenities at our polling stations in Goa. We have this time 1725 polling stations, 863 in north and 862 in south. Out of this 1725 polling station, we have 229 model polling station. In these model polling stations, we have different categories of model polling stations. 14 polling stations, 20 in each district, managed by women polling officials. These are our pink polling stations. Another category is our PWD managed polling station. Total 8 are there. Then eco-friendly, or we can say environmental sensitive, we have 88 polling stations. 18 in our other category. Unique polling stations. This time, first time we are coming up with unique polling stations. 2 which are youth managed polling stations. So overall total 229 model polling stations where we are trying to provide all the basic amenities in that manner where a voter can feel the difference in the polling. Rather than these 229, we have 1496 other polling stations where we are also providing all the basic facilities. Drinking water is there, electricity is there, 100% ramp facility, shadow area for sitting there. Now we have provisions of desert coolers also for those people who are coming there to vote. For queue management, we are taking care of heat measures there. We have drinking water facilities as well as refreshment drinks also there. So these are the new measures. Like first time we are trying to provide refreshment drinks like lemon water, other fruit juices to our
voters in the time frame of 9 to 4, because this is the time period when the heat wave impact will be there. So basically, to tackle all such effect on our voters, we are trying our best to provide them the fresh. शाळेच्या वर्गांच्या परवानगी वयल्यान दिवचले आदले आमदार नरेश सावळ हांणी आपल्याचेर केल्लो आरोप दिशाभूल करपी आसा अशें आमदार दोतोर हांणी स्पश्ट करून सावळ हांणी वापरिल्ली भाशा अशोभनीय आसा. शाळेच्या नवीन वर्गांक परवानगी दिवप काय ना तें शिक्षण खात्याचेर नेमून आसा अशें दोतोर शेटये उलयलो. कासरपालच्या संदीपक शाळेच्या विशया वयल्यान ह्या संस्थेचे अध्यक्ष आणि दिवचलचे आदले आमदार नरेश सावळ हांणी आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेचेर खर टिका केल्ली. नवीन वर्गाक परवानगी दिवपाक आडमेळी हाडटात असो आरोप आमदार नरेश सावळान केल्लो. आता सावळाच्या आरोपाक आमदार चंद्रकांत शेटयेन जाप दिल्या. शाळेच्या वर्गाच्या परवानगी वयल्यान दिवचलचे आदले आमदार नरेश सावळान आपल्याचेर केल्ल्या आरोपात कांयच तथ्य ना अशें म्हणीत आमदारान स्पश्टीकरण दिले. तुमकां आनी एक गजाल सांगता की दिवचल ह्या आमच्या दिवचलेन एकच अशी बरी हायर सेकंडरी आसा आनी ती गर्दी पडटा आनी ती गर्दी जाता ती पळोवन आमी म्हटलें की आमच्या बोर्डान म्हटलें की एक लाटंबरचें हायर सेकंडरी सायन्स हायर सेकंडरी जावची म्हणून आमी डॉक्टर प्रमोद सावंता कडल्यान सायन्स स्ट्रिमीची परमिशन घेतलें. आमचे कडेन परमिशन पळय आसा, परमिशन घेतलें. ते परमिशन मेळटूक आनी आमी 2000 तेन्ना ते पुरो न्ही 2022 आमी ते सुरू करपाचे आसले. तर हेणे आमदार जातकूच पयलीं सद्या थंय एज्युकेशन डिपार्टमेंटान वचून हात पांय बरोवपाक लागलो आनी ताका परमिशन कॅन्सल करपाचें, ताका दिवपाचें ना. डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां सांगलें तुमकां सायन्स दिता आनी सायन्स ही स्ट्रीम एकच वचपाक फिजिकल ना ती एकच वचपाक म्हणून तेच्या बरोबर आर्ट्स जाय पडटा नाल्यार कॉमर्स जाय पडटा म्हणून आमी तेचे कडेन आर्ट्साचें परमिशन मागलेलें. तेंच्यांनी आमकां आर्ट्साचें परमिशन दिताय म्हूण सांगलें. पूण हो सत्यानाशी हो जो तयार जालो भस्मासूर आनी तेणी थंय वचून ताका सांगपाक लागलो की तूं ताका परमिशन कशें दिवना. तुमी आतां वचून लक्ष मारूंक शकता. जवळ जवळ 25 ते 30 लाख रुपया मोडून आमी लॅब्स तयार केल्ले आसा. केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सगळे तयार केल्ले आसा. पूण ह्या नालायकान थंय वचून ते सो अश्यो बऱ्योचश्यो गजाली आसा पळय त्यो पाड घालपाचें काम करता. तुमी सांबाळूंक जाय म्हणून तुमी पळयशात आमी सगळे जाण टीम भोंवन काम करताले. आरोप करता हे कशें आसा डेमोक्रेसीन कोणी करूं शकता. आतां तुमी म्हणटा जाल्यार हेंचे सगळे जे आमी आसा न्ही प्रॉपरली 7 तारीख जावन आमी तुमकां प्रेसाक आफोनूच आमी हेंचे सगळे खंडतर करतले. तरी पूण जर तुमी तो शाळेचो बी म्हटलें एक लक्षांत दवरात हांव आमदार आसा इन्फोटॅकाचो चेअरमॅन आसा. हिची आतां आमच्या गोंयांत कालच म्हाका डेटा मेळ्ळ्या अरावंड 85 इन्स्टिट्युशनांनी आपले इन्स्टिट्यूट सुरू जावपाक म्हणून एप्लिकेशनां दिल्या आनी तेतून म्हाजें एक आसा. शिक्षा विजन संस्थेचें एक आसा एप्लिकेशन आसा. सो त्यामुळे हे जे कोणाक दिवप ना हे सरकाराचो भाग आसा, त्या डिपार्टमेंटाचो भाग आसा आनी ताचो कन्सर्न त्या मिनिस्टराचो भाग आसा कळ्ळें न्ही. आतां कशें आसता न्ही तुमी जर आतां तुमी टॉपीक काडल्यार म्हाका काल जर ज्या मनशान उलयल्या तुमकां ताची जी ती भाशा जी आसा ती खरी अनकॉन्स्टिट्युशनल अशोभनीय आसा. ती भाशाच सूट जायना कळ्ळें न्ही तुका. आनी ताचे प्रत्येक गोष्टीचे खंडर घेतला आनी कन्सर्न कशें आसा म्हजी टीम आसा जी म्हजो लिगल टीम आसा ती नोटिसीस बी ते धाडपाचें काम करता आनी आमची जी दुसरी टीम आसा जांकां दिसला आसतली ते 8 तारखेक तुमकां आपयतले आनी प्रत्येक गोष्टीचे खंडर करतले. पण एक सांगता खंयच्या जाका एज्युकेशन मिनिस्टर ते आसूं बिचोलेने खूब जाणांनी अप्लाय केल्ली आसा. कोणाचें सुरू जावचें कोणाचें ना हे सरकाराचे कायदे आसत रूल आसत आनी कोणाक परमिशनय दिवन करून कोणाचें सुरू करूंक ना लॅब्स जाले. थोड्यांक कशें आसता प्रत्येक आपले कितें तरी अनसक्सेसफूल कोणाचें घालपाचें आसता. तितून म्हजो हे 1% हात ना कोणी ते प्रूव करपाचें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. ग्रँड मॉडेल फातोर्डा वाठारांत शेनवारा राती एका घरांत चोरी जाल्ल्याचें उक्ताडार आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या घरांत कोणूच रावनासलो. मात फाटल्या 4 म्हयन्यांत ह्याच घरांत 4थें फावट चोरयेचो यत्न जाला आनी 3 खेपे पुलिसांत कळीत करून लेगीत चोरांक धरपाक यश मेळूंक ना अशें घर मालकान सांगलें. ह्याय फावट पुलिशेन घडणूक थळार वचून पंचनामा केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. कितें जालें हांव सकाळीं म्हजें हें घर
रेनोवेशना लागून ते घर बंद आसता. आय एम स्टेईंग इन अनदर प्लेस. हांव बोड्ड्या रावता. सो फ्रिक्वंटली हांव विजीट करतालो, बट हे पाट मातशें टायम लागलो येवपाक आनी हांव ऑलमोस्ट फ्रिक्वंटली कित्याक मेंटेनन्स आनी क्लिनींग करूं येतालो. आजी ते भाशेन येयलो घरा कडेन चोयल्यार फाटल्यान देर ओपन आहा. सो आय कंप्लेन टू द पुलीस स्टेशन आनी ते येयल म्हणटो. बट द ओनली वरी ऑफ मायन इज when I gave a complaint few months back, this is the 4th attempt they are doing, and the police were unable to trace out what it is, in spite of giving evidence to them. I had submitted a written complaint. What evidence given? First attempt was done on 18th October when I came, like same also, I came to clean the house. Their main door open kot तेन्ना चोयल्यार everything was open inside. Main door was closed. भितर चोयल्यार रोबर चोवपाक गेलो जाल्यार फाटले बॅक सायड डोर ओपन करून कोण येयलो आनी फोन गेलो. I called the police station. Police were there present here. They took my statement. सगळे गेले आनी they assured me that they will find out for the culprit. But the thing is, ती देर सार करपाक येवपाक त्या टायमान हांव इवनिंग आनको कोणाकूय घेवन येयलो ती रिपेर करता म्हणून. चोवपाक गेल्यार चोर भितर आहाय. So I called the police station again. Once again they told me they are coming, but by the time I chased देखून गेलो, I got a CCTV footage coverage. तांकां दिलें तरी आसतना they were not able to trace out the person. आतां आज when I came here to as a normal routine cleaning आयलो with my wife. I said we'll do the cleaning and we'll come back. चोवपाक गेलो जाल्यार गाडी पार्क करता आनकोडे किचन डोर ओपन आहा फोडलोले. when I entered here, हांव थर्ड अटेम्प हांव रिपेर कोन्न वयता सगळें. देर बी दुसरी घाता आनी 4th अटेम्प आनकोडे फोडो आहा म्हळ्यार आतां कितें जावपाचें? What we have, do we have faith in the police now? गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.